ST लिडर विनय वेली. सो त्या दिसाक आमी ताका सांगलेलें एक एश्युरन्स दिल्लें की आमी आम आदमी पार्टी त्यांचे इश्यू STचे इश्यू आहे ते आमी घेतले आनी सांगाता भावान हे इश्यू मुखार व्हरतले. तेच फाटल्यान आमी आयज ही फॉलोअप तेंचे बरोबर मिटींग घेतली आनी ताचे जायते आमचे इश्यूआंचे ते फेस करता आख्खे गोंयांत ST कम्युनिटी फेस करता ते जायते आमचे डिस्कशन जालें. कांय इश्यू तेमी आज आमचे मुखार हाडले की आमची असेंब्लीक तेमी आतां येता ते असेंब्लीक ते हाडपाक आनी तांचे हायलायट करपाक तेजे कितें डिसिजन जावपाक कितलीं वर्सां जालीं तांचे इश्यू हाडटात पूण ते कोणाक तेजेर डिसिजन घेतलो ना आनी ते इश्यू सदांच तशेंच उरल्यात. कांय इश्यू तेमी आज हाडला ते देवस्थानाचे, कांय FRC प्लस कॅज्यूर तेंचे रेटीचे प्लस मिसयूज ऑफ ST OBC हायरिंग ऑफ व्हेकल्स तेजे प्लस तेजी स्कॅमाचे आहा मायनींग स्कॅम्साचे आहा आनी अशें जायते आमी डिस्कशन केलां. सो ताका लागून आज मुखार वचपाक आज मिटींग घेतल्या आनी हेजे मुखार कितें आहा तें आमच्या कमिटी काडपाक मेंबरशीप ड्रायव करपाक तें उलोवपाक आमचे म्हणजे वेन्सी उलयता. गुड इवनिंग. आज जे भाशेन गोंयभर सगळ्यांक चोयलो जी ट्रायबल कम्युनिटीज आहेत ST कम्युनिटी आहा वेरियस ट्रायबल कम्युनिटीज आहेत तेमकां जो दर्जो मेळपाचो तेंचे पासत ज्यो फॅसिलिटीज क्रिएट जावपाक जाय जे इश्यूज आहेत आज सगळ्यो पॉलिटिकल पार्ट्यो तेंगे एक शॉर्टकट करून तेंक फकत यूज केले. सो आम आदमी पार्टीन थोडे दीस पयले बाब विनय वेळीपाक जॉईन केलो. तेजे बराबर एक व्हडलो यूथ ग्रुप जॉईन केलो. तेजे फाटल्यान आज एक फॉलोअप मिटींग घेवन आमी एक पाथ एक वाट तयार करपाक गोंयच्या ST लोकांक जरी तरी जस्टीस दितलो आम आदमी पार्टी जरी तरी आपल्यागेले सगळे ST समाजाक गोंयचे जर तर जस्टीस दितलो जाल्यार एक वाट तयार करपाक. ती वाट तयार करतो जाल्यार पयलीं सद्यार आमगेले विनय वेलीप आनी तागे टिमा बराबर आमकां एक टीम रेडी करची पडटली आनी ती टीम रेडी करपाक आज आमी मेंबरशीप ड्रायव्ह सो स्पेशली आम आदमी पार्टी गोवा आदिवासी तालुका वायज मेंबरशीप ड्रायव्ह डिक्लेअर करताय. तालुका वायज आमी लिडर्स चूज केले. जे मॅनेजमेंट लिडर्स एक तालुका रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतले आनी बाब विनय वेलीप हे आख्खे तालुकाचे ओवरऑल इंचार्ज आनी मॅनेजमेंट तो सांबाळटलो आनी असेंब्ली काबार जाता म्हणल्यार इन द नेक्स्ट 30 days आमी ही ड्रायव्ह वयर काडून ST समाजाचे इश्यूज तालुका वायज आनी 40 कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यान आमी हाडटले आनी ते मागीर आमी रिझॉल्व करपाक विनय बाबा घेवन वी वील बी देअर वॉइस. सो हे मांडावळ आमी तयार केली आहा. बाब विनय आमगेलो तेगेले जी कमिटी आहा 12 जाणांची कमिटी 12 तालुक्यान जी कमिटी मेंबर मॅनेजमेंट सांबाळपाची आहा ते बाब विनय आमकां डिक्लेअर करता. गुड इवनिंग सगळ्यांक. जाण आसतले आदी ब्रिटिशाच्या नंतर आमी आतां आपाय गेले पॉलिटिक्स घेवन म्हणटा तुमी आनी आमच्या दोगा सराच्या आशिर्वादान आमच्या प्रशांत सराच्या आशिर्वादान प्लस आमचे मोटिवेटेड आसा आमचे सगळ्याचे एरवी मुखार येयला आनी आयज सांगता सरान एक आमी कमिटी काडला आनी आमकां विधानसभेक एक प्रश्न म्हणपाक खातीर 12 तालुक्याची. सो ती आमी डिक्लेअर करता. सो बार्देस स्टार्ट करूया आमी. आमचो बार्देस आसतलो रोशन वेळीप, बिचोलीम आसतलो गौतम वेळीप, पेडण्या तालुका आसतलो मुराल देव, सत्तरी दिलखुश शिरोडकर, तिसवाडी कार्तिक वेळीप, फोंडा गितेश गांवकर, काणकोण आसतलो आमचो सुरेश वेळीप, मुरमुगा आसतलो आमचो रोशन वेळीप, सालश्रेष्ठा सुशांत गांवकर, केप्यां आसतलो आमचो साहिल वेळीप, सांगेर आमचो संदीप देविदास आनी धारवणाचो आनंद वेळीप. हे जे आमचे टीम मेंबर आसा पळय न्ही ते आमकां कॉर्डिनेट करतले. सो इट्स नॉट मॅटर दे नॉट बिलोंग टू दिस सेम कॉन्स्टिट्युएन्सी बट दे आर दी रिलेटिव्स ऑर तेंची आसा आमच्या वयर ती आमी कॉर्डिनेट करता एकमेकांक. तेज्यात आमचे भायर भुरगे आसा ते आमकां आसतले. सो ही सगळी कमिटी आसा पळय आमची आज डिक्लेअर केल्ली आसा STची. थँक्यू. आयज आमचे गोंयभर गोंयच्या 12 तालुक्यांत आमच्या विनय बाबान
कमिटी डिक्लेअर केल्ली आसा, जे मेंबर्स आसा तांची नांव डिक्लेअर केल्ली आसा. तसोच आमी एक ऑनलायन नंबर रिलीज करता, जो मेंबरशीप ड्रायव्ह सुरू जातलो 8465 आणि परत 8465 8465 8465 हो नंबर आसतलो. ज्या गोंयच्या जे आदिवासी लोक आहात त्या सगळ्या मेंबरांनी जे पळय मेंबर जावपाक सोदतात, जावं प्रश्न आसात जेंकां प्रश्न मांडपा जाय, ह्या सगळ्यांनी ह्या नंबराचेर आमकां कॉल केले जाता आनी हे कॉल आमी रजिस्टर करून फुडले कारवाई करतले. फुडले रजिस्टर करून तेजो कितें काम आसा ते आमी क्लियर करतले. तशेंच आमचे दोगय आमदार जर कोणाचोय प्रश्न आसा कितें आसा जाल्यार हो असेंब्लीक मांडटले. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.